आयचे वेगान चलचे जीवन इंतू योगा आमकां शांततान काम करूक, धीमी काम करूक आणि क्रमारी श्वास घेवच्याक आणि तशीची स्वताक परतून मेलच्याक जोडपाच्याक आणि शिस्तू आणि भितरवेले शांतता कडेन वचाक योगा आमकां आधार दिता, उडगास कोन दिता. योगा म्हळ्यार एक एक्सरसाइज व्यायाम मात्र न्ही, ते आमगेले आत्मशक्ती वाडोवचे एक जीवनशैली, आत्माचे साधना कतिरी मार्ग दाखोवचे जीवनशैली. नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू आजी कहाणी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक हांव तुमकां सक्कड विक्षकांक आत्मीय स्वागत करता. आज आमगेल सोयरसाची कारकलचे एक योगा शिक्षकू, दैहिक शिक्षणाचे शिक्षकू डॉक्टर श्री नरेंद्र कामत. सुमार एक 25 वर्षकून योगा क्षेत्रांतू निरंतर सेव दिता असची. एक शालांतू शिक्षकू चोरडू आले दैहिक आणि मानसिक बेಳವಣಿಗೆक काम करता असची. तसे एक नमूना महान व्यक्ती विद्यार्थी हंगेले BA, CPED, MSc इन योगिक सायन्स योगा स्पर्धेंतू अंतरराष्ट्रीय मट्टांतू प्रथम स्थान, राष्ट्रीय स्पर्धेंतू द्वितीय स्थान मेळ्ळा, द्रोणाचार्य योगरत्नाकर प्रशस्ती आणि तशीची श्रीलंकांतू लाईफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड योगा कतिरी हंगेले योगा सेवे कतिरी हांकां हे सगळे प्रशस्ती मेळल आसा. इतली सगळे प्रशस्ती योगांतू आसो म्हणून आमकां गोतना न्ही. आज आमी आमगेले सरळ करेना ऐकून घेवया कसं पुरा तांकां हाजे निमित्त चॅलेंजेस कशांनी एदुरसून वैरयलींची म्हळ्यार विशयांतू आमी ऐकून घेवया. तशीची स्पोर्ट्स आणि योगांतू तांगेले विशेष योगदानाक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सुकून ऑनररी डॉक्टरेट अवॉर्ड मेळ्ळा हांकां. अनेक विश्व दाखले आणि योगा संघटनेंतू मुखेल जबाबदारी घेता असची. आनीकय मस्त विषय आता आमी हांगे लागी संभाषणेंतू ऐकून आनंद घेवया आणि ज्ञान प्राप्ती करून घेवया. सुरवेक डॉक्टर नरेंद्र कामत हांकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. नमस्कारू सर. आणि तुमकां आदरणीय गौरवपूर्ण जावन आमी स्वागत करताची. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सुरवे आमी मुखार वचपाच फुडें तुमकां आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनी तर्फेन कंग्रॅच्युलेशन्स, अभिनंदन. तुमगेले साधन एकत्री योगांतू सन्न चेडवां शिकोवच विशयान जेवो तुमी मस्त एक अचीव केलेले आसा ते खंडीत तुमगेले व्हड एक साधन ते. सो आतां आमी सुरवे मुखार वचपाच फुडें तुमगेले योगायानांतू तुमकां कसर प्रेरण मेळ्ळें म्हळ्यार एक विशयांतू सान आसतना सुकून आमकां एक परिचय दितावे. ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. ओम शांति शांति शांति. प्रथम दानो विश्व कोंकणी कार्यक्रमाक प्रयोजनाक स्वागत करता, हृत्पूर्वक अभिनंदन करता. जी प्रायमरी स्कूल दुखून हांव शिकता आसतना म्हाका एक्चुअली कसं योगा म्हणून विशय करता नाशिल्ले. SSLC कोरून कुडले आमकां मास्टरींग दिता तुमगेले मुखारच्या जिवनांत गुरी कसं म्हणून. तेन्ना हांव सांगता कसं म्हणल्यार डॉक्टर डॉका म्हणून म्हाका आस आसता म्हणटा. पण मी अन्ना लागी हांव तशें सांगता डॉक्टर डॉका ना म्हाका तसं न्हू सायन्स घेवका म्हणून. SSLCन 64% मेळटा. तेन्ना 64% म्हळ्यार उणे जाल्यार एक मनांत तुमगेले एम आसता डॉक्टर डॉका म्हणून. तशें PUCन सायन्स घेता. सायन्स घेवन न्हू मस्त प्रयत्न करून शिकता आसता जाल्यार सेकंड PUCन केमिस्ट्रीन 1 मार्क उणें जावन न्हू सेकंड PUC मुगेल फेल जाता. फेल जाले फुडले मुगेल आश कसं आसता पुरो निराश जाता. तशें जावन
त्या टायमार आमी होनावर मिरान काम करता आसता पोर्ट डिपार्टमेंट आशिल्लो 5 मंथ काम करता आशिल्लो तेन्ना ट्रान्सफर जाता मिरानाका गंगोळेक तेन्ना हांव कसं म्हणटा हांव येना हांव PUC कंप्लीट करून येवचें म्हण ते हॉटलार ಬಂದು काम कोरून अक्टोबरांत पास PUC एग्जाम ಬಂದು केमिस्ट्री एग्जाम अंत पास जाता पास जावन येतना फेल एक वेळा फेल जाला रे आमकां डॉक्टर येना रिफॉर्म घेवं डिफॉर्म घेवं खंयचे घेनात तेन्ना आपास निराश जाता अयो जायना मागीर हें अचीव करप म्हणून तेन्ना मागीर हांव विंगडा कसं घालयता म्हणून सर्च करतना एक आपण सांगता एक खेळचे कोर्स आसा उडबिद्रेंत कोतवेळामेंत ताजे फुडें म्हाका खेळचे खंयचे इंट्रस्ट नाशिल्लें म्हाका आश्चर्य जाता अरे खेळचे एक कोर्स आसा म्हणून स्पोर्ट्स 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 म्हणून जाल्यार म्हाका वचनाशिल्लें हांव मागीर एट्रॅक्शन करचें खातीर खेळचे कोर्स म्हणून जायते म्हणून वता MK अनंतराज कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन तातूंत क्वॉलिफिकेशन SSLC जाल्यार पुरो आशिल्लें मागीर PUC जावन आसता ते हांव जॉयन जाता खंय हें मुडबिद्रेन MK अनंतराज कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन ते म्हगेलो बाप्पा ताजे ट्रस्टी जावन आसता ते मॅनेजमेंट कमिटीत आसता तसदा म्हाका सीट मेळटा सीट मेळून हेर्दूस 5 किलोमिटर आमकां धोंडयतात तेन्ना भारी म्हाका हेर्दूस पांयां दुखता तेन्ना हांव आंदारा सांगता म्हाका जायना हे कोर्स हांव येता जाल्यार मागीर हांव एक उतर सांगता हांव मागीर फुडें मिलिटरी आशिल्लो तेन्ना म्हणटा ताजे एक टफ सिच्युएशन हांव फेस केला तसदा तूं सोनाका तुजो लायफ प्रश्न मुखार शी म्हणून तेज नंतर हांव एक आलोचन करता कसं म्हणल्यार आमी कसं शिकला तेचे वापस आमी शिके काम घेवन लायक कॉन्सन्ट्रेशन करून घेवन पुरा गेम्स 20 गेम्स आसता 20 गेम्साक इंट्रस्ट दिवन कॉन्सन्ट्रेशन दिवन हांव लास्ट रिजल्टान सेकंड रँक येता सगळे कॉलेजान 40 जन आसता ती कितले वर्सां कोर्स 3 वर्सां 1 वर्सा कोर्स एक वर्सां कोर्स CPED सर्टिफिकेट फिजिकल एज्युकेशन करेक्ट त्या करतना तांतूं आमकां योगा एक सब्जेक्ट आसता तेन्ना आमगेली फ्लेक्सिबिलिटी लायच आसता पुराय माथ्यार पांय घालचे की पुरो खंयचे म्हणटा योगा सांगता ते पुरो करता आसले तेन्ना म्हाका कोणें ते सपोर्ट दिनी तेन्ना योगा फील्ड म्हाका पडटा कळ्ळें 1987 भुवनेंद्र स्कुलांत म्हगेलें सेकंड जालो ते काम मेळटा म्हाका 7 वर्सां हांव ते एज ए फिजिकल एज्युकेशन टिचर जालो ओके योगा ताजे वटेन पार्ट टायम हांव योगा एक्चुअली हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर तेन्ना योगा म्हाका कसं वतना कळ्ळें 1995 हांव म्हगेली योगा जर्नी स्टार्ट करता श्री क्षेत्र धर्मस्थळांत राघवेंद्र पै म्हगेलो गुरू जावन आसता तो आमकां 21 दिसाचे एक शनिवास तरबेती धर्मस्थळांत शांतीवन ट्रस्टांत दिता तेन्ना हांव ते वतना पैमा म्हणटा तुका फ्लेक्सिबिलिटी लायक आसा योगा अचिवमेंट लायक आसा तो योगान तुका कसं मुखार सरना तेन्ना म्हाका गव्हर्मेंट काम मेळून हांव स्कुला जॉयन जाता स्कुला जॉयन जातना योगा खंयचेय कॉम्पिटिशन नाशिल्लें योगा टीचर म्हणून काही ना योगा टीचर ना योगा चेडवान कॉम्पिटिशन विंगड गेम्स पुरो आसता योगाचो 2002 स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया म्हणून ऑलरेडी आसता SGFI म्हणून विंगड गेम्स पुरो आसता योगा इंट्रोड्यूस करतात ते फक्त स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन बिरो रन जाता तेन्ना आमगेले चेडवा घेवन वचचें स्टार्ट करता तेन्ना देखून आतां हे वर्ष 2026 कॉम्पिटिशनांत हांव चेडवाक प्रति वर्स घेवन गेला तातूंत तालूक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल नॅशनल लेवल चेडवा आमगेले प्रति वर्स इता म्हळ्यार प्रत्येक स्कुलांत एक प्रतिभा आसता ते आमी गुर्तुसून तांकां अवकाश दिवचे खंडीत अवकाश जाता ताजे आमी सार्वजनिक क्लास करून घेवन मुखार वता ती ताजे नंतर डिप्लोमा इन योगा करता योगा डिप्लोमा मॅड्रासान करता शिकयता स्कुला शिकयता ते तांगेले ऑनलायन कोर्स आसता ते वचून मागीर 7 दीस ते वचपाक जाता त्या करतना ताजे नंतर मागीर एम डॉक्टर म्हण आशिल्लें ताजे खातीर हे फिल्ड म्हाका लायक जाता हाजे अंतू केल्यार जाता म्हणून हांव डिग्री जावपाक जाता MSc करता म्हणटा डिग्री जावपाक जाता तेन्ना आफ्टर माय एज ऑफ 50 हांव बॅचलर ऑफ आर्ट्स बँगलोर युनिवर्सिटींत कोर्स करता 3 वर्स कंटिन्यूस करून पास जावन घेवन MSc योगिकाक अंतू कसं म्हळ्यार एनी डिग्री BA BCom BS खंयचे जाता MSc इन योगिक सायन्स 21 days ते वचून आसता मागीर ऑनलायन कोर्स 2 वर्सां कोर्स ते मुगसितना ताजे मध्य आमगेले योगा अचिवमेंट्स पुरो करता म्हाका लास्टाक तुमी कसं सांगलें की तशें डॉक्टरेट एवॉर्ड मेळटा ते क्षण अविस्मरणीय म्हगेले एम हांव रीण जाल्लो म्हणून मनान शांत आसता तुमकां डॉक्टर जावका म्हणून मना आशिल्लो व्हड न्ही तुमकां ह्या रुपार जाल्यार डॉक्टर जावन मेळ्ळें तें व्हड विशय साधन ना म्हणजे ताका तशें आतां डॉक्टर म्हणटा आतां आमी मस्त लक्ष खर्च करता योगांचो डॉक्टर जावन मस्त पेशंट मस्त प्रॉब्लेम आशिल्ले आसता ते
तांणी आमगेले योगार्थी येवन येता ती तांकां ते प्रॉब्लेम आमी योगा मुलाक करून ट्रिटमेंट दिता आसा ती खर्ची हय खर्ची तुमगेले योगा सेंटर म्हणून हय निरंतर योगा सेंटर म्हणून आमी स्टार्ट केला ताजे मुलाक आमी एक 25 ವರ್ಷ दोन आसा हे स्टार्ट करू प्रेरण कसले प्रेरण कसं म्हणल्यार 21 दिवस आमी तरबेती करून आसता ते केल्या नंतर आमकां एक कंडिशन आसता तुमी 100 चेडू आमकां स्कुलान शिकयता आनी रजेरी एक तुमी योगा कॅम्प करता म्हणून तशें आमी ऑक्टोबरांतू आनी एप्रील मे रजेंतू आमकां रजे मेळ आसता वेकेशन आसता तेन्ना आमी चेडू पब्लीक सार्वजनीक योगा शिक्षण म्हणून आमी करून 10 दिवसाचे एक क्लास करतात क्लास जावन आमी क्लास कितें जाता आमी करकट वता ती तांणी करकट वता ती योगा कोणेय कंटिन्यू करना तेन्ना आमकां एक आलोचना येता हे अशें केल्यार रे बारीक कश्ट तसं आमी एक सेंटर करून घेवन कंटिन्यूस योगा क्लास करता शिकयले विथ उद्देश आनी खंयचे व्यक्तीला नांव घालचे बदला निरंतर कंटिन्यूस जावपा ना ताचे निरंतर योगा केंद्र म्हणून करून घेवन कंटिन्यूस क्लास करता ते आतां ते कंटिन्यूस जावन घेवन 8 की 9 सेंटर जावन घेवन आतां चलता आसा लायक जन वाडून आयला मस्त जन हेल्प जाता आसा आतां हांव वचन जाल्यार तांणी आमगेले सिक्के कोण आसा तांणी क्लास करून घेवन मुखार सरून वता आसा ते संतोशा विशय व्हेरी गुड भारी खुशी विशय तशी तुमकां इंटरनॅशनल नॅशनल लेवला पळय मस्त प्राइज मेळ्ळेले आसा न्हय वा प्राइज स्पर्धेंत तुमी ताजे विशय थोडे सांगता नॅशनल इंटरनॅशनल आमी मुख्यतः कसं म्हणल्यार चेडू आपणचे विशय चड आशिल्लो म्हणजे तांकां ट्रेनींग दिवन घेवन तांकां कशी करता म्हणून करता आसली ती ताजे वाटो त्या कोरोना टायमार आमकां खंय भायर वचना आशिल्लें तेन्ना पुरो ऑनलायन कॉम्पिटिशन पुरो स्टार्ट करता ते ऑनलायन कॉम्पिटिशन करतना एक्चुअली कसं म्हणल्यार रेफ्री जावन आशिल्लो कॉम्पीट करूं ना आमी ऑफलायन करतना आमी रेफ्री जावन गेल्यार रेफ्री जावन काम करता कॉम्पीट करूं ऑनलायन कॉम्पिटिशन आसतना आमकां मस्त अवकाश मेळ्ळो तेन्ना आमगेले कसं प्रदीप आसा त्या पुराय तांचो दाखोवपाक अवकाश मेळ्ळो ताणें ते फस्टाक स्टेट लेवल कॉम्पीट केलें ते खंय सुकून कंडक्ट जाता ऑनलायन बेंगलोर जाता आमगेले मस्त फेडरेशन आसा योगा त्या फेडरेशना थ्रू कॉम्पिटिशन जाता आनी 15 दीस फुडें आमकां सिलेबस दिता ते एज वायज कॅटेगरीन इल्ले आमकां आसन आसा म्हणून सांगता ती त्या प्रकार आमी ताका तयार जावपाक तयार जावन ऑनलायनार व्हिडिओ करून घेवन तांणी झूम एपान दाखयता ते आमी ते योगासन करून दाखयता तांणी ऑनलायनारूय मार्क्स घालता ते तशें घालून घेवन अगोर म्हाका स्टेट लेवलान जाय प्लेस मेळ्ळे तशें नॅशनल मेळ्ळे मागीर इंटरनॅशनल वचपाक अवकाश मेळ्ळो तशें हेका आमकां सेल्फ अचिवमेंट करचे खातीर अवकाश मेळ्ळो कोरोना निमित्त मस्त कोरोना निमित्त मस्त जेन्ना लॉस जावन आसा पळय जाल्यार आमकां योगा फिल्डांत मस्त लाभ जाला ऑनलायनारूय आमी क्लासांनी केला तशी नॅशनल इंटरनॅशनल लेवला मेडल शिकोवचे खातीर हेल्प जाला व्हेरी नायस आतां जोटूची तुमगेले मिसेस बायल तांणी अंत टीचिंग अंत आसाची तांगेले योगा मस्त आसा म्हणल्यार लायक केलेले आसा त्या विशय सांगता काकाय स्पर्धेंत मेळ्ळा दिसता 94 म्हाका योगा ट्रेनिंग जाल्यार कुठे व्हडली जाता नोव्हेंबर 7 तारखेक व्हडली जाल्या नंतर हांव निरंतर योगा सेंटर क्लास करून आसता तेन्ना ते कसं म्हळ्यार केलो बायल मनशे योगा टिचर आसला लायक म्हणून घेवन आसता तशी ती मिग रोड फस्टाक रेग्युलर क्लास येता कोण 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 तेका अभ्यास जाता मागीर बायल मनशाक सेपरेट क्लास करचे खातीर तिका नियोजन करता तेन्ना बायल मनशाक मस्त करता तेन्ना केलो प्रॉब्लेम आमगेलो सांगूंक जायना तांकां जावन तांगे लागीं सांगून तेची अगोर ते शिकता एक योगा टिचर जाता तिकाय एक एग्जामान गोल्ड मेडल मेळून आसता तिकाय ऑलिंपिक्सान ऑनलायन कॉम्पिटिशन जाता तिकाय पार्टिसिपेट कर म्हणून सांगता तिकाय ट्रेनिंग दिता तिवय तशें ऑनलायनान पार्टिसिपेट करून तिकाय ऑलिंपिक्सांचो म्हगे लागीं म्हाका 67 प्लेस म्हळ्यार म्हगे लागीं वेज वर्क प्लेस की म्हणटा तेन्ना म्हाका बारीक दिसता प्रेरणा म्हगे प्रेरणा घेवन तितले अचिवमेंट केलें इतले कडेन तुमकां मेडल्स मेळ्ळेंची ताजे कुडगास आसल्यार खंयचे कस जाल्यान तुम्हाला सांगू जात की आतां तुमी घालेले बॅजेस पुराय कर्नाटका स्पोर्ट्स एसोसिएशन न्हय कर्नाटका योगासना स्पोर्ट्स योगासनाक मस्त हें मेळ्ळेलें आसा पुरा बॅजेस भारी हें आसा ताजे एक ಸ್ವಲ್ಪ हें सांगतालो मेडल्स मेळ्ळेले विशयान तेजे ऑनलायन कॉम्पिटिशन सांगला त्या कॉम्पिटिशना वेळार आमकां रेफ्री एग्जाम आसता योगा ऑनलायन कोर्स आसता योगा ऑनलायन रेफ्री जावपाक जाल्यार एग्जामिनेशन एग्जाम जावपाक तुमी रेफ्री जावन जमकली वय रेफ्री जावपाक जाल्यार आमी कसो करता मागीर तांणी एक सिलेबस दिता ती योगासना सिलेबस आमकां सांगला पळय ऑलरेडी ताजे बगे A to Z आमकां नॉलेज आसता आनी थियरिटिकल विशय आसता आनी ताजे फायनल पोस्चर कसं तांगेले नेगेटीव पॉयंट्स आसा कसं पॉझिटिव्ह पॉयंट्स आसा कितले एफर्ट घालता तांणी ब्रिदींग कसं आसा वायब्रेशन कसं ते पुरा चेक करून आमी मार्क्स दिवपाक जाता एग्जामाक पास जाल्यार आमकां तांचो मेडल्स दिता ते तशी आमी मस्त अचिवमेंट्स करता मस्त वर्ल्ड रेकॉर्ड्स पुरा केला
ताजे पुरा जे मेडल्स Medal. हे कर्नाटक योगासन पोस्ट असोसिएशन ताजे वय मेडल्स वय श्रीलंका श्रीलंकाचे वय त्या विषयी काय ऐकूक आशिल्लें श्रीलंका लाईफ टाईम अचिव्हमेंटाचे ते कशी मेळूं साधिचेले ते म्हणाले योगा फेडरेशन मस्त म्हणून असता तांचो वर्ल्ड योगा फेडरेशन म्हणून एक आसा तांणी एक 5 वर्स पुढे एक रेफरी एग्जाम दवरतात हा. नॅशनल लेवल रेफरी एग्जाम तांचो 100 मार्क्साचे एग्जाम असता त्या एग्जामांत कोण पास जाता की तांणी दे आर क्वालिफाईड फॉर इंटरनॅशनल रेफरीज त्या एग्जामाक असता 85 मार्क्स 100 तसं ते थिअरी बरोबर थिअरी अँड प्रॅक्टिकल प्रॅक्टिकल दोन्ही ओके ओके तांचो 85 मार्क्स मेळटा म्हाका 100 तशी क्वालिफाईड जाता सर्टिफिकेट येता कळले म्हाका तांकां फोन येता तुका तुगे अचिव्हमेंट्स पुरा रिझ्यूम कसं असता पुरा पेटय म्हणून व्हेरी गुड त्या पेटयल्यान तो म्हाका ऑलरेडी 100 योगा सर्टिफिकेट अँड मोर दॅन 15 अवॉर्ड्स मेळून आसता हा. ताजे डॉक्युमेंट्स पुरा पेटयता हो ते आमी अचिव्हमेंट्स पळोवन इंटरनॅशनल लेवल श्रीलंका तो लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्डाक म्हाका सिलेक्ट जाला म्हणून येता लेटर कळले आमी ओटो गेलता हांव वतना कसं म्हणाले आमगे चेडवाक घेवन वता जशी खंयचे कॉम्पिटिशन स्टुडंट्स घेवन वता तशी कॉम्पिटिशनाक 5 जण ओटो वता आमी आनी 2 जण रेफरी जावन घेवन 1 जण कॉम्पिटेटर्स जावन वता ते तशी श्रीलंका वचून ते लायक एक प्रोग्रामान तो लायफ टायम अचिव्हमेंट इंटरनॅशनल अवॉर्ड म्हाका मेळटा तिच्या हांव रेफरी जावन काम करते रेफरी जावन काम केला काय सर्टिफिकेट व्हेरी गुड ते अविस्मरणीय क्षण मनशाक एक्सलंट आणि कंग्रॅच्युलेशन्स आमगेल तर्फेन तुमकां थँक्यू अभिनंदन भारी खुशी जाली तुमगेल चेडवांक स्टुडंट्सांक तुम्ही कशी प्रेरण दिताची आणि तांकां कॉम्पिटिशनांनी वच्चा तुम्ही तयार करताची ते कशें कितले चॅलेंजींग आसता म्हणजे एक्चुअली हांव स्कुलाक गेल्ले प्रत्येक स्कुलाक तो ग्रावंड नाशिल्ले मस्त आमकां खेळचे खातीर व्हड ग्रावंड म्हणना तेन्ना म्हाका मस्त निराश जालें कित्याक म्हळ्यार आमगेले मस्त गेम्स आसता लायक फुटबॉल आसचे पुरो हॉकी आसचे पुरो तो व्हड ग्रावंड जावप तेन्ना कसं करचें म्हणटना म्हाका एक आयडिया येता तसो म्हळ्यार योगा मस्त ग्रावंड जावका म्हणना एक हॉला भितर करूं जाता तसो न्हू हांव फस्ट बेळवाय हायर प्रायमरी स्कुलान तो टिचर जावन आसता 2002 सांगेल ना तेन्ना चेडवांक भरपूर योगा शिकयचे स्टार्ट करता फस्ट बेजीक योगासन शिकयता ना तांकां फ्लेक्सिबिलिटी पळयता म्हाका बारीक खुश जाता तेन्ना जे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस जाता आसता तांचो ऑलरेडी तांणी सिलेबस दिवन आसता ते सिलेबस प्रकार तांकां योगासना शिकयता आसता बारी कश्ट आसता कित्याक म्हळ्यार सगळे तांकां बेंडिंग्स येना तांकां हार्ड एक्सरसाइज पुरो दिवन कित्याक म्हळ्यार चेडूं फ्लेक्सिबिलिटी आनी फिटनेस लायक आसता तसो न्हू तांकां प्रॅक्टीस करून घेवन हांव तेन्ना हांव रेफरी जावन आसना चेडवाक आपूण घेवन वता बिरूर चिकमंगळूराचे बिरूरान फस्ट स्टेट लेवल जाता तांतू आमगे 5 सर्जन चेडो पार्टिसिपेट करता तुमगे कारकळचे सरकारचे आनी आमगे दर्शन घालता तेन्ना फुल कर्नाटक स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्पोर्ट्स धर्मस्थळाचे हांव तांतू योगा संघटक जावन म्हाका धर्मस्थळ विरेंद्र कडेन अपॉइंटमेंट केला आसता गव्हर्मेंटाचो म्हाका डेप्युटेशन करून घेवन सगळे 2 डिस्ट्रिक्टाचे तूं पळोवन घेवपाक इन्चार्ज तेन्ना हांव तांकां ट्रेनिंगान दिवन घेवन तांकां बिरूर आपोवन व्हरता थंय फस्ट टायम साविया जैन म्हणून एकली चेल्ली नॅशनलाक सिलेक्ट जाता कोलकातान तो कॉम्पिटिशन जाता थंय हांव वता तेन्ना एक्चुअली ताजे सिलेबस कसो रुल्स एंड रेग्युलेशन कसो पुरो शिकून घेवन मागीर आनीक लायक रितीर चेडवांक कशी शिकय काम पुरो करता आसता ताजे निमित्त मस्त चेडवांक गेले ताजे इम्प्रुवमेंट जावचे मस्त जाला मुख्य जावन कसो म्हळ्यार तांगेले पेरंट्स तांगेलो सपोर्ट आसा आमी कसो करूं जायना आनी स्कूल हेडमास्टर जावका एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे परमिशन जावका तशी तुमगेले इक्वली तुमगेले आमगेले एफर्ट जावका चेडवाक इंट्रस्ट आसता मेन तशी स्लोली एक मेडल्स मेळ्ळे नंतर पुरा चेडवाक इंट्रस्ट येता रेग्युलर जर आमी 100 स्टुडंट्स ट्रेनिंग दिता ती तांतूं कोण लायक आसता प्रत्येक स्कुलान अचिव्हमेंट प्रतिभे आसता आनी कोण सोदून काडपाचें काम केल्यार मात साध्य आसता तशी तांणी नॅशनल इंटरनॅशनल ते आमगे स्टुडंट्स गेले ते खंयचे अवॉर्डाक म्हाका ते ग्रेट अवॉर्ड म्हणून खंडीत आनी हे रेफरी जावन आसतना तुमी रेफरी जावन केलेले आसताचे नॅशनलांतूय इंटरनॅशनलांतूय तेन्ना तुमकां कसो पुरो चॅलेंजीस आसता ते तांकां टेस्ट करतना जज करतना कसो पुरे पळोवप आसता रेफरी म्हळ्यार सुरेख आमकां एग्जाम पास जावका तांतूं सर्टिफायड जावका आनी आमगे क्वॉलिफिकेशन डिग्री जी जावन आसा तांणी आमकां कसो सिलेबस दिता की तांचे एक्चुअली की पॉयंट दिवन आसतात कसो तुमी चेक करता म्हणून मस्त आसता एक फेडरेशनाचे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स वेगवेगळे आसता जाल्यार बेजीक कसो म्हळ्यार खंयची योगासना खंयची कशें काम दिसता तालूक लेवल आमकां मस्त कश्ट जायना कित्याक म्हळ्यार तांगेले मिस्टेक्स मस्त आसता डिस्ट्रिक्ट लेवल
आणि स्टेट लेवल नॅशनल लेवल अंतू मस्त टफ समोर ट्रेन घेतात त्याच्यामध्ये इक्वल कॉम्पिटिशन असते त्यामुळे विन जाऊन नसतात ते आणि कसं म्हणाले योगा अंतू तुका मार्क्स दिवचे ओपन जजमेंट आम्ही त्याच्याकडे चलन योगासन केल्यानंतर ताका त्या पूर पॉईंट्स पडून आम्ही 10 अंतू कितलं मार्क्स दिवका म्हणून ओपन डिस्प्ले दाखयता ओपन डिस्प्ले दाखयतना चेडवाक कितलं मार्क्स दिलं म्हणून कळता पब्लिकाक कळता त्यात राँग जेव्हा दिलं जाल्यार मस्त गराड जाता तशी ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪರ ರೆಫ್ರಿಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಚೆರಡು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ त्या अन्याय ओगराडचे मग हांव एक योगा स्कूल गेम्स फेडरेशनाचे एक बुक बरयता स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ योगा रूल्स एंड रेग्युलेशन्स म्हणून बरोवन एक 4000 प्रती सेल जाता चेडवांक पुरे आनी स्कुलाक तेन्ना कितें जाय चेडो थोरो जाता म्हळ्यार ताजे A to Z रूल्स एंड रेग्युलेशन्स तांकां कळटा तशी 4 एडिशन बुक बरयला हो योगा SDFI जे रूल्स एंड रेग्युलेशनचे ते पुरा शिकून घेवन लायकली तरी कसं प्रॉब्लेम्स आसा मस्तना म्हण आमी सवाल दिसिला ते रेफ्रीक एगेट जावन मार्क्स दिवचे मार्क्स दिता मागीर चिटींग करची मस्त मनाचे आसता पुरे सॉल्व जावका पण चिकत हांव रेफ्री जावन चेडवाक न्याय रितीरी न्याय प्रामाणीकार न्याय दिला तशी मस्त चेडू आमगेले नॅशनल इंटरनॅशनल वचाक ते हादी मस्त सुगम जालें वाट सुलभ जावन येयलच लायक विषय आता तुमगेले कष्टशील खंयची स्पर्धे तुम्ही भागवहिसिल्ला तो कष्टशील स्पर्धे ಎಂತಂತೂ तुम्ही ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ जावन सत्य सूर्य नमस्कार केला त्यामध्ये दोळ्याक अंगठी बांदून ते नोवा वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणून दोळ्याक कंप्लीट अंगठी बांदका अंगठी बांदली दोळ नातिलांक कुरडांक कशी दिसना कसले दिसना आणि मॅट गावका मॅटा सकल वचना ते वचून घेऊन सूर्य नमस्कार करता 12 सूर्य नमस्कार करता 12 सूर्य नमस्कार करता दोळ्या अंगठी बांधून बारपटी रिपीट बारपटी रिपीट करता त्यांनी ते ऑनलाईन पळयता असतात ते तेन्ना फस्टाक आमकां खंय वच्चे काडवची बॅलन्स चुकता मनाचे कॉन्सन्ट्रेशन हे मुख्य नाही योगाक मन मुख्य म्हणजे अंतू कळता खातीर दोळ्या अंगठी बांदून करून अगूर सर बॅलन्स चुकता मागीर अगूर अभ्यास जाता तस करून घेवन मागीर 12 करतना पुरपूर जाता खंय तरी मेळटा भायर जाता पोल जाता कॉन्सन्ट्रेशन दोळ नातिलांक कितले प्रॉब्लेम जावचे बिल्ड जाता टफेस्ट कॉम्पिटिशन अशें तांतूय तुमकां अवॉर्ड मेळ्ळेले आसता तांतू 12 घंटा विदाउट मॅट स्टोन वचार योगा केल्लो आसा तसो ताजे नोवा वर्ल्ड रेकॉर्डांत भाग गेला लायक विषय आता सूर्य नमस्कारा निमित्त नित्य जिवनांत कसं पुराय बेनिफिट्स आसता हाजे निमित्त म्हळ्यार कसले महत्व आसा जे म्हण एक सांगता एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार चंद्र नमस्कार गुरु नमस्कार मस्त नमनाचे असतात केव्हा कडेन सेंटर पुरा नमनाचे नमस्कार करतात तर आता फुडली वर्ष कसं जालें म्हळ्यार अमेरिकान तो एक रिसर्च केला खंयचे एक्सरसाइज बेस्ट आमी तांतू सूर्य नमस्कार इज द वन ऑफ द बेस्ट अँड ग्रेट रिसर्च करून ताजे रिजल्ट केला तांतू कसं म्हळ्यार खाली एक्सरसाइज मात नाही तद निमित्त सगळे बॉडीक आमगेले नर्व्स मसल्स आणि ऍक्टिव्हेट जाता जॉइंट्स ऍक्टिव्हेट जाता खाली आमी लागची म्हळ्यार खाली सूर्य नमस्कार म्हळ्यार एक्सरसाइज म्हणून त्याने ताजे ब्रिदींग गोस आसता ब्रिदींग आसता इनहेल म्हणटना नंबर 1 सूर्य नमस्कारांतू ऊर्ध्व नमन आसन मागची बेंड करतना चेस्ट एक्सपांड जाता आमी इनहेल करता चुकून एक्सेल करता ताजे रिवर्स एफेक्ट जाता मागीर एक्सेल करता मुखार बेंड करता तशी ब्रिदींग आसता पोस्चर्स कसं काय म्हणतात योगासन पोस्चर 8 नमुन्याचे योगासन पोस्चर एक सूर्य नमस्कारात मेळटा 4 आसन रिपीट जाता शेवटू 12 काउंट आसता एक आणि कसं म्हणारी दृष्टी काय आसता म्हणून मागची बेंड करतना भ्रूमध्य दृष्टी म्हणून आसता नासिकाग्र दृष्टी नेर दृष्टी अंतर्दृष्टी तसं आसता त्या पुरा आमी फॉलो करून सूर्य नमस्कार केले जाल्यार विंगड खंयचे एक्सरसाइज जावका म्हणना अगोवर बेळचण वचका आनी कसं म्हणारी आता मी एक योगा सूर्य नमस्कार करचे 30 सेकंड जालें जाल्यार अभ्यास करता 20 सेकंड भितर 15 सेकंड भितर तशी अगोवर इम्प्रूव करता गेलें जाल्यार ऑटोमॅटीक फ्लेक्सिबिलिटी मेळटा विंगड खंयचे वॉकिंग योगा कसं जावका म्हणून खाली सूर्य नमस्कार 12 सूर्य नमस्कार करता 12 आमी रथसप्तमी वेळारी पयली प्रति रथसप्तमीक आमी पुरा ಒಟ್ಟು मेळून 108 सूर्य नमस्कार करता जेवढे ಹೊಡ್ಡ पुरा एज कॅटेगरीचे असतात तुमगे निरंतर योगा 108 सूर्य नमस्कार रथसप्तमी प्रति रथसप्तमीक आमी करता आसता ती
तशी 108 करून हांव एका 354 समेत केल्लो आसा. हें खंय करता ग्राउंडार करता घेतात ग्राउंडार हा. हांगा स्कूल ग्राउंड आसता फक्त इंटरलॉकान ना ते सकाळी 6 दुखून 7 1 घंटा ओपन ओपन एअर ओपन 1 घंटा जाता 108 कळका Oh. 9 किलो जण येतात तांणी समेत सूर्यनमस्कार करून साधन केल्लो आसा. लायक विषय लायक मस्त बेनिफिट आसा. सगळे पुरा असल नमुन्याचे एक काम असेल करत का तरी साधना करून तुम्ही करता देखून इट्स सीन एव्हरीवेअर भारी लायक एक विषय आता जन पुराय पटी कोण करची ते जस्ट एक पोज आणि कसं त्या म्हणटाचे तांतू ह्या ना Benefit. व्यायाम ते बेनिफिट कसले ना म्हणून लेखताचे तांकां तुम्ही कसं म्हणून सांगताचे पतंजली ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ಯುವ ವೃದ್ಧೋತಿ ವೃದ್ಧೋ ವಾ ವ್ಯಾಧಿತೋ ದುರ್ಬಲೋಪಿ ವಾ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಯೋಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಿತಃ మరి యువక దుకును యువ వృద్ధ అతి వృద్ధ కొనే ಯೋಗ ಕರೆದು व्याधीतो मग व्याधी प्रॉब्लेम रोग दुर्बल होपेवा मग दुर्बल मग दायना म्हणा असेल त्यांनी समेत मस्त जना कसं म्हणणारे आता यंग असं फिट असं आता कसं राव योगा करका आफ्टर रिटायरमेंट 60 नंतर योगा करायचं मना असता आणि केव्हा जणांक योग म्हणारे खाली योगासन माच म्हणले कोण असत योग म्हणारे 8 लिम्स ऑफ योग 8 असतात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी ते एका हंत हंत प्रॅक्टिस करता गेल म्हणल्यार ಖಂಡಿತ ಆಮೇಲೆ ಮುಖರ್ಜಿ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ ಕಾಯಿಲೆ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಮನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾಯಿಲೆ ಮನಾಕ असोच कसं म्हणा ट्रीटमेंट योगा मात्र योगा फॉर माइंड नॉट फॉर बॉडी म्हणून दिसतानो मस्त जनाक त्याचे कॉन्सेप्ट गोत ना जाल्यार मी तर माइंड आमी सम करता गेल म्हणून जाल्यार माइंड म्हणून आमकां आकार कसं नाही ते काही कसं गोत ना आसा बेंड द बॉडी अँड बेंड द माइंड ते आम्ही बेंड करून घेऊन इंग्लंडांत कॉन्सन्ट्रेशन करतो 1 घंटा आम्ही योगासन करच्या स्टार्ट केला रे 1 घंटा मन खंयी वयचे ना कॉन्सन्ट्रेशन खंयी आसता बॉडीन तो आसता आमदार तो योगा पोस्चरार राबूं येना तशें ओवर कॉन्सन्ट्रेशन इम्प्रूव जावन मन शांत जाता मन शांत जाताना आमकां मुख्य जावन डायबिटीस आनी शुगर इम्पॉर्टंट ते मना निमित्त डिसीज तसं जावन ते ऑटोमॅटिकली येऊन जाता रेग्युलर करता जाता आनी फस्ट योगा गुरूला वचून शिकून ते ब्रिदींग पोस्चर कशी म्हणून शिकून मागीर आणि घरात प्रॅक्टिस करता साध्य सुरवे करतना कष्ट म्हणून दिसता बेला मागीर अभ्यास करता समजा मसल्स आणि स्टिफ आसता ओवर हे करता प्रॅक्टिस करता कसं मारी आमी फ्लेक्सिबिलिटी एक रानाचे प्राणी असल्यार आमी कशें तांकां ओवर पळगी दिता तशी आमी मन देहाक पळगी दिता वचका पयस करता साध्य ना ओवर अभ्यास करता आनी निरंतर अभ्यास करता अभ्यासात सिद्धी मापनोती सर्व योगे स्वतंत्र अभ्यासात सिद्धी मापनोती अभ्यास सिद्धी कोण डेली अभ्यास करता मात सिद्धी जाता खंडीत खंडीत आणि एके पटी काय न जेस्तना पुरो योगा करूनच जेव म्हणताची ते काय न मस्त सिवियर पाया दुखी असला योगा करू नका म्हणताची ते మరి డైరెక్ట్ యోగా కరోక మస్తు ఏజ్ జల్లంక जायना तेन्ना आमी विंगड साधन उपयोगून योगासन करता करेत आता ताप जो आसतना एक लेडीजांक मेन्स्ट्रुअल प्रॉब्लेम आसतना योगा करून म्हणजे ताजे खातीर आमी योगा गुरूला वचून शिका जाता खंयचे आसनाक अదే खंयचे प्रॉब्लमाक खंयचे आसन योगा करता म्हणजे एक करेक्ट विषय तांणी तिळसून घेवन तांगेला वचून डॉक्टर एडवायस घेवन मागीर तांणी प्रॅक्टिस करतात ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಆಸು ಕಸನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕಂಚೆ ಯೋಗ ಕರೆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಸಿಲ್ಲ ಅಂಕ ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ಥೆರಪಿ म्हणून एक कोर्स करतात त्यामुळे तांकां खंयचे जावका ते मात्र ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನ तांकां करूं जायना नंतर आमी ते विंगड इक्विपमेंट करून घेवन यूज करतात तांकां कम्फर्टेबली कितले मिनिट 15 मिनिट जाता त्या पोस्चरान तो राबू जाता आनी तशें तांणी प्रॅक्टीस करचे मस्त हेल्प जाता आता आमगेले विक्षकांतो मस्त जन घरांतू बैसून असताची तांतू सिनियर सिटीजन्स असताची आणि केन्नाय ऑफिसा वच्चे ते स्ट्रेस ताण न्ही मस्त ताका फेस करता आसता ताज्या अंडर तांणी काम प्रेशर काम करता आसता तांकां पुरो योगा केलेल्यान मना शांती मेळटा आनी एक बॅलन्स जावन आसताची सो तांणी घरांतू बैसून पळयतालांक तुम्ही 1-2 योगाचे पोस्टर्स खंयचे संबंध की अरे आता ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಯಾಕೆ घरांत बसेल बायल माणसं मस्त जन आसता ती तांणी बसेल कडेन जे केलो सिंपल योगासन करत मुख्य जावन इवन दादले मनशांनी करत करता बायल मनशांनी करता कोण करकट आसता तांणी म्हळ्यार बॉडी नुत दवरचे तशें आमी गाडी केन्नाय सर्वीस करता की तशें आमी बॉडी समेत सर्वीस करता आसता तशें बसेल निमित्त बसेल कडेन जे केलो एक्सरसाइज केले निमित्त आतां मेन जावन वर्टिगो आनी स्पॉन्डिलायटीस प्रॉब्लेम ताका आमी खुर्चेर बसून घेवन एक्झेल बेंड करता मुखार बेंड करता
इनहेल निदान गळमाक्ष करता श्वास घेवका वय श्वास घेता असे एक 5 वेळा करता मागीर राईट अँड लेफ्ट स्लोली एक्झेल एदूर करतना इनहेल अपा स्लोली एक्झेल अपा इनहेल अशी 5 वेळा फस्ट पूरा जॉइंट्स आम्ही स्टडी करून घेवता ताका कसं म्हणतो बॉडी सर्व्हिसिंग टेक्निक म्हणून नेक्स्ट शोल्डर तेव्हा जेन्ना फ्रोजन शोल्डर म्हणून असता 30 एज नंतर हात वयर वचना इतले वयर करचे वयर. आनी अशें दोन घेवन शोल्डर रोटेशन करता स्लोली म्हणजे एक्सरसाइज फास्ट करून म्हणजे स्लोली नॉर्मल ब्रिदिंग करता वय एककली फास्ट फास्ट करता जी फास्ट करून फास्ट यूज ना विथ ब्रिदिंग विथ कॉन्सन्ट्रेशन विथ स्माइल आराम जावन खुशी जावं रिलॅक्स रिलॅक्स जावन करता वय कळ्ळें अशें करता उलटा मागीर फाटीचे बँड बँड तयार करचे खातीर स्लो घुमका एक्झेल करता तर ऑपोजिट ऑपोजिट वे अशें घुमका मागीर नेक्स्ट जॉइंट पांया काडली वय त्या पांय असं वयर करता टाईट करता नी गॅप टाईट जाणका असं करून असं गो असं करता अपा स्लो वयर करता स्ट्रेट स्ट्रेट करता अशी फस्ट बॉय आमगेले जॉइंट्स बरो स्टडी करून घेता तदनंतर मेन जावन आतां डायबिटीस मस्ट जेन्ना आसा डायबिटीस करून पँक्रियासांचो इन्सुलिन फॉर्मेशन जायना जायना वय पँक्रियासाक ऍक्टिव्ह स्टिम्युलेट करता आमी कसं करता म्हळ्यार डायबिटीस मारकडले मात्र घेवचे स्टार्ट करता करेक्ट एक्चुअली आमी योगा केलो म्हणटा रे पँक्रियास ऍक्टिवेट केलो म्हणटा रे त्या स्टिम्युलेशनान इन्सुलिन फॉर्मेशन रिफॉर्मेशन जाता त्या कशें शक्य फस्ट खुर्ची रिजी सिंपल ना खुर्ची मातशी गट्टी आसा का हम्म. फस्ट काय हांगा पांया सपोर्ट दिवन का पांय स्ट्रेट बसका फुल इनहेल करून घेवन स्लोली एक्झेल करून घेवन तुमगेले लेफ्ट हँड हांगा हाता दोन घेवन राईट हँड अंदर का कंप्लीट ट्विस्ट करता पांय दूर जावचे ना लगेच असं करतना पाय सपोर्ट आका तरी पांय सपोर्ट करता नाजाल्यार पांय लेफ्ट चाय तकड वता आणि राईट हँड अशी अशें तुमकां कंप्लीट टर्न करून घेवन अंतरून नॉर्मल ब्रिदिंग करता मागशी पळोवका चेस्ट शुड बी स्ट्रेट राईट येस अशें गो तशी जी काउंटर केन्ना कसं एक सायड मात करून दोनूय सायडा करता नेक्स्ट पास अकड वचका ह्या सायड राईट हँड आकडे राईट हँड वय त्या म्हळ्यार माइंड आनी बॉडी बॅलन्स जावची पँक्रियास अशें अकड खंडीत जाल्यार वय करची आमी दोनूय सायड करची करता वय फक्त जेम कसं जाता म्हळ्यार आतां चेडवा कॉम्पिटिशन करतना 200 जण आसला रे आफ्टर 60 एक 10 जण मात आसात कसं म्हळ्यार तांणी एक सायड मात्र करतात कॉम्पिटिशन कसं म्हळ्यार एक सायड मात्र पळयतात आनी एक सायड पळयनात प्रॅक्टीस करतना तांणी एकच सायड करतात हो ते कोण एक सायड मात्र केल्यार इम्प्रूव जाता आनी सायड वीक जाता तसो प्रॉब्लेम जाता योगा स्टार्ट जाता बॅक पेन स्टार्ट जाता नी पेन स्टार्ट जाता कोर प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता ते म्हळ्यार अजून यांग तांकां गोतना एक सायड वय वय गोता म्हणणे तांणी केल्यार समो करका करतना दोनूय सायडा करता तर आमी आतां कसं म्हणटा दोनूय सायडा शिकून घेवन आतां 15-20 वर्स करून कोणाकय कसोय प्रॉब्लेम ना आमी मेंटेन केला व्हेरी नायस जेन्ना ते हॉस्पिटल एडमिट जाल्लो आसा ती बॅक पेन न्हू बेल्ट घाल्लो आसा ती योगा निमित्त रॉंग सायड आनी वन सायड रॉंग सायड आनी वन सायड गेले त्यावेळी प्राणायाम करतानाय रॉंग करता ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ वय. तेन्ना त्या एफेक्ट खंडीत येता न्हय वय योगा करतना रॉंग केल्यार कळटा आमकां इथं बॉडी पोस्चर कळटा प्राणायाम करतना रॉंग जाल्यार आमकां कळना तांकां कळटा तसो मग सायड इफेक्ट आसता तसो प्राणायाम समेत करेक्ट करता अंडर द डायरेक्शन अंडर डायरेक्शन ऑफ योगा योगा इन्स्ट्रक्टर आले घेवनू करका लायक विषय लायक ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ದಲ್ಲಿ మీద ಕಸಿ करतो ब्रीदिंग करेक्ट घेती की ना ते कसं कळना तसं ताका करेक्ट मना अंत कॉन्फिडन्स करता मग करेक्ट गोत विषय म्हणून तदनंतर त्यांनी प्रॅक्टिस करतो द ॲबडॉमिनल ब्रीदिंग ॲबडॉमिनल चेस्ट ब्रीदिंग अँड थोरॅसिकल वय. ब्रीदिंग त्यामुळे पोटा भितरी वय. हें घेवचें पॉट मुवमेंट पोटान घेत नाही पॉट मुवमेंट करताची पोटा घेत नाही ऑक्सिजनाचे ना ऑक्सिजनाचे लंग्स साकाची करेक्ट पोटा मुवमेंट जाता ना डाऊन डाऊन होता तेन्ना लंग्स एक्सपांड जाता करेक्ट मस्त जन कसं म्हणा आम्ही 90% ऑफ पब्लिक सार्वजनिक कसं म्हणाले रॉंग ब्रिदिंग घेत असतात वय इनहेल चड करतात ते एक्झेल होऊन करतात तसं ते कार्बन डायऑक्साईड भितर फॉर्मेशन चड जाऊन आमगेले बॉडी फुल डल जाता तसं आम्ही एक्झेल चड करचे ट्राय करता प्राणस्य आयामः प्राणायाम एक्सपान्शन ऑफ प्राण आम्ही 4 सेकंड घेतला रे 8 सेकंड सोडची कॅपॅसिटी आमगे लंग्स घेवं असो का आणि कितें की सगळे जे लंग्स आसता पळय डेड जावन आसता लंग्साचे वायूचेर आसता वय कार्बन डायऑक्साईड ते वर्क जायना पण वारे वचना इथं म्हणून आमगे ब्रिदिंग कॅपॅसिटी 500 ml आम्ही घेतला रे 350 ml भायर सोडतात 150 तशी करता इथं प्राणायाम आम्ही डीप ब्रिदिंग करता वेल थॉट वय करेक्ट आजी पुराय नॉलेज असला री वय आमगे वೀಕ್ಷಕಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ಕೊನು
हें शिकतलीं तांणी तांकां मस्त बेनिफीट जाता हाजे निमित्त म्हणून खुशी जाता असं आनी तांणी तुमी करचे जाल्यार एक योगा इन्स्ट्रक्टरा घेवन तुमी हें कराची आनी खंडीत तुमगेले मात्र की जे घेवचे टेन्शन ते पुरा राबून वता म्हूण सांगून आमगेले योगा मास्टर हांगा सांगता आसताची आनी तांगेलो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल एक्सपिरियन्स आसा सो तशीची आतां भायर जागतीक लेवलार योगा प्रॅक्टीस जाता आसा ताजे निमित्त त्या आधुनिक लायफस्टायला निमित्त तुमकां ताजी प्रामाणिकते कशी सांबाळ वयता म्हूण दिसता योगाचे आता आधुनिक लायफस्टायल म्हणटाना फुडले आमी उडवासकार केला रे फुडें रगड्या वाटीचे उज्जो करतना वारे पंखीचे ते पुरा एक्सरसाइज आसता अंगार बोलचे आंगोर उमळचे ते पुरा आसतना प्रत्येक जॉयंट्साक प्रत्येक बॉडीचे पार्ट्साक एक्सरसाइज जाता आशिल्ले आतां पुरा लेटेस्ट लायफस्टायलांत कसं काम ना बटन वयतार मिक्सी गुंता बटन वयतार ग्राइंड ग्राइंड जाता पाचशे जाता पुरा जाता तसं न्हू बॉडीक एक्सरसाइज ना तसं न्हू आमी कसं म्हळ्यार आनी मेंटल स्ट्रेस आसा वर ऑफिसा वचका फूड सम खायना ते नीद सम काणा ते तसं म्हळ्यार गडवेलचे हें आसा ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಲದ್ದಿ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಿದ್ದಿ ಹಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮುದ್ದಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬುದ್ಧಿ మరి ಸಕಾಣ ಉಟ್ಟಾದ ಕೂಡಲೇ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ పొట్ట బుగ్దాల కూడా ఫుడ్ ఇవ్వక మాకు పళ్ళు కూడా నిదాక మరి 8 ಗಂಟೆ ಆಮೇಲೆ ನಿದಾಗದೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಿದ್ ಪಡ್ತಿ 12 ಗಂಟೆ ಅಂತ್ಲಾರಿ ಮನ ಅಂತೂ ಮನ ಶಾಂತಿನ ತಸ್ದಾನು ತಂದಿ ಕಸ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ तन्न कसं ड्रग्स आणि घाला मना एक शांत जाता म्हणून ॲक्च्युली त्याने मना शांती म्हणून आम्ही भितर असं आम्ही बाहेर असं दिता होता शांती कैसा म्हणून त्याला ते मना भितर का ताका एका बघत असं म्हणाले योगा तिकड काही अंगडीन तू खंयच्या काही मेडिसिन मेळटा मनाक टॅबलेट ना आमगेल्या भितरी आसा ते आमी रॉंग डायरेक्शन भायर असो दिच्या वता तसं न्हू आमी भितरी सोदून घेवन आमगेलें मन सायलेंट करून घेवन ಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಇದು ಮಾರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಚೇಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ करता सदी हांगा देखून इंडिया देखून मस्त जना फॉरेन जन हिंग योगा इन्स्ट्रक्टर जावन ट्रेनिंग दिता सदी ताजे अवेरनेस आमगेले भारताक आसका मुख्यतः आमगे आमचे गेलांक एक योगा अवेरनेस खंडीत आसका ताजे खातीर हांव कारकळांत मने मनेगे योगा म्हणून एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करे म्हणला तांकां येवचे जाय आमी रावचे घर रावचे कॉन्सेप्ट केला आणि सगळे आमगेले समाजाक योगा शिकून मस्त नमनाचे प्रॉब्लेम आसा शुगर अंतू आता आमगेले इंडिया सेकंड राज्यार आसा जाणू त्या पुरो उण करचे खातीर आमगेले हाडिलो सेवे कर काम आसा खंडीत आमकां पुराय आमच्या समाजाचे प्रजन साथ दिवका म्हणून विश्व कोंकणी मुलक खंडीत जातले तशीच तुमगेले कारकळा मात्र न्ही भायरी पुरा कडेन हें स्प्रेड जावो जना एक मना शांती आनी आरोग्य इम्पॉर्टंट ते आसल्यार वरलें पुराय जाता मागीर सो तशें जावन हें लायक विशय सर आतां तुमगेले मानसीक आरोग्या खातीर तुमी हें जाता म्हूण सांगिल्लें आसाची हाजे निमित्त तुमगेले खंयचे एक विद्यार्थीले जिवनांत चेंज जाल्लो वस्तू तुमकां उडग आसाची कसो निट्टेंतू हांव एक योगा कोर्स 7 दिवसाचे एक ट्रेनिंग कॅम्प करता आसता तांतू बेलबनशी एक ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಸ್ತ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹಾಫ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ एक सायड मात्र माथ्यात दुखचे ताची ते ट्रेनिंग घेवन आसता सो तेका मातशी बसून आसता आकडे मुखार आपण घेवन मुखार बस म्हणून प्राणायाम योगासन दुखेस म्हणून जॉइन जाले योगास म्हणजे एसे पेशंट जावन ताजे योगा केल्यार उंडता म्हणून ते काही कॉन्सेप्ट करत आसता ताचे ते येता 7 दिवसाचे कोर्स करता 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 ते कंप्लीट माथ्यात मायग्रेन उंडतना हांव तेगेले योगाचे पोस्चर्स पळोवन घेवन तिका फस्टाक आमी तालूक लेवल कॉम्पिटिशन आसा ओंकार मंत्र पुरा म्हणते म्हणून तांतू फस्ट प्लेस घेता पद्दमीत तिका एक्चुअली तागेन चेडू आसता तिका 45 एज त्या एजार तिने प्रॅक्टीस करून म्हळ्यार आतां त्या वयान कसो जाता म्हळ्यार आमी आतां आनी करूं जाता म्हणून मन आसता एक हांव रिटायर जाला आनी कसं करचें म्हणून आसता यंगस्टर आसतना आमी करता आशिल्लें हेका कारण नेवांत मन आसल्यार केन्ना करायता ते देखून ते स्टेट लेवल वता स्टेट लेवल देखून नॅशनल लेवल होता नॅशनलान तो प्लेस घेवन फस्ट टायम हांव मलेशियाक तिका इंटरनॅशनल आपण व्हरता थंय ते तेगेले अचिवमेंटान गोल्ड मेडल 2 गोल्ड मेडल एक योगा डान्साक योगा कॉम्पिटिशनान गोल्ड मेडल घेता व्हेरी गुड तदनंतर तिका पुराय नॉलेज गोत आसता आतां ते 4 वरांक इंटरनॅशनल चायना गेला थायलंडा गेला मागीर श्रीलंका गेला ते पुरो वचून
ते आता प्रॅक्टिस करता सर हा, ते वे शिकतच की आता निट्यान ती बॅडमिंटन क्लास करता हा. निट्यान तेका सान हॉलान तो पब्लिक क्लास करता सर आणि आपणाक ची बेनिफिट नाही पुरा 4 जण बेनिफिट दितात तेका बेनिफिट मेळ्ळे मी तेका कसे मेळटा म्हणजे तेका कोतासले मी ते समाजाक त्या विषय मेळ्ळो अनुभव जावो म्हणजे क्लास करेक्ट 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 आणि योगासनाचे आणि योग शिक्षणाची फ्युचर तुमगे विजन अंतू कशें आसा म्हण दिसता भारतांतू न्ही थ्रू आउट योगाक मस्त फीचर आसा हम्म. ताजे खातीर आमी फस्टाक योगाचे BSc इन योगा MSc इन योगिक सायन्स डॉक्टर इन योगिक सायन्स मस्त नमुना कोर्स आसा अर्थात ते ऑलिम्पिक्सांत ऍड जाला न्हू वय ऑलिंपिक्सांत ऍड जाय न्ही आता वर्ल्ड योगा डे म्हणून जून 21 कंपिटिशन येता आसली नेक्स्ट इंडियान तो ऑलिंपिक्स वयसंख्येचे प्लॅन करता आसा ती हो. त्यामुळे ऑलिंपिक्स ऍड करता जाल्यार 75 कंट्रीज पार्टिसिपेट करता तसदा न्हू मोदी आता आमगेले प्रधानमंत्री ताजे खातीर प्लॅन करून न्हू नेक्स्ट ऑलिंपिक्स ट्रायल जावन 28 ऑलिंपिक्सांत ट्रायल कॉम्पिटिशन करता ते तातूंत थोडे कंट्रीज पार्टिसिपेट करता तांतू ते परमिशन मेळ्ळें सक्सेस जालें जाल्यार नेक्स्ट ऑलिंपिक्सांत योगा ऍड खंडीत करता ते आता खेलो इंडियान ऑलरेडी ऍड केला आमी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडियान नॅशनल लेवल प्लेस कोण मेळत काय फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस तांकां खेलो इंडियान पार्टिसिपेट करचे अवकाश दिला आसा तसं आता फुडल्या वर्सा देखून सिलेबस चेंज केला खेलो इंडियान कसो सिलेबस आसा की तेज आमी SJ पॉयंट तुका न्हू खेलो इंडिया खेलो इंडिया आमगे सेंट्रल गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट तांत पुरा गेम्स आसा तांतू योगा इंट्रोड्यूस केला आहा ऑलरेडी आमगेले चेडूं कर्नाटक देखून पार्टिसिपेट केल्ले आसा तशी आमगेले एक विजन कसं म्हळ्यार आमगेले चेडूं कोण आमगे शिकता आसा ते तांणी खेलो इंडियाक पार्टिसिपेट करता आनी ऑलिंपिक्सांत पार्टिसिपेट करता म्हणजे काय लायक नाव घेवका आणि हेल्थ आणि समाज लायक विषय तुम्ही कर्नाटका योग अँड स्पोर्ट्साचे सेक्रेटरी आसा ते तुमगे जबाबदार कसले ऍज ए कर्नाटक योगासना स्पोर्ट्स असोसिएशन आमी सगळे स्टेटाचे चेडवांक आमी आकोट करून घेवन ते कॉम्पिटिशन करता ते वेगवेगळे एज कॅटेगरी आसा एक्चुअली 6 देखून स्टार्ट जाता 6 to 8 8 to 10 10 to 15 स वर्साचो 6 वर्सां देखून स्टार्ट जाता अप टू अबोव 60 लास्ट एज कॅटेगरी अबोव 60 वयर आसल्यार कोणेय करता अबोव 60 तशी एज कॅटेगरी आसता आनी तांकां सिलेबस आसता सिलेबसान कशें म्हळ्यार 5 योगासन दिवन आसता ती तांतूं तांणी 3 करता कंपल्सरी मागीर दोनूय तांगेले डेली प्रॅक्टिसान म्हाका खंयचे आंग कसो हँड बॅलन्स आसता पुरो लेग बॅलन्स आसता पुरो ट्विस्टिंग आसता पुरो खंयचे तांणी 2 करता ते तांगेले प्रॅक्टिसान खंयचे आसा म्हणून तशें 5 हाका आमी मार्क्स दिता ते मार्क्स दिवन तांणी कॉन्विन जाता की तांकां आमी ट्रेनींग करतात एक वारो कसो सांसान मिस्टेक आसता ते सामकोन नॅशनल लेवल पळयता ते खंय नॅशनलान तो विन जालांक खेलो इंडिया तशी एक जागा मस्त नमुन्याचे फेडरेशन्स आसता ते तांतूं एक कर्नाटका योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन म्हणून तांतूं एग्जाम पास जावपाक फस्टाक प्रत्येक एक्जाम आसता डायरेक्ट घेना ती स्टेट लेवल एग्जाम आसता नॅशनल लेवल आसता इंटरनॅशनल एग्जाम व्हेरी गुड भारी एक अभिमान जाता आमकां तुमगेले एक रेफ्री जावपाक जाल्यार एग्जाम जायना खंयचे रेफ्री जायना आनी नॉलेज आसता मेन आनी आसना नांव गोत आसता खंयचे फायनल पोस्चर कसो गोत आसता कित्याक मागीर एक व्यक्तीन फायनल पोस्चर वता आमी टायम स्टार्ट करून सांगता टायम आसता 30 seconds मेंटेन 45 seconds 1 minute एक्चुअली स्कूल गेम्स फेडरेशन 2.5 minutes मेंटेन करता व्हेरी टफ एक आसना एक आसना 2.5 minutes सिंपल आसना 3 स्टेज आसता तो 2.5 minutes मेंटेन करता आनी 3 minutes डान्स करता योगा डान्स योगा विथ डान्स करता 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 योगासन करता इट इज कॉल्ड रिदमिक योगा कॉम्पिटिशन आनी आर्टिस्टिक योगा कॉम्पिटिशन मस्त म्हणजे आता इंट्रोड्यूस ते तुमकां येता वय तुमकां येता ओके व्हेरी गुड आमी चेडवाक शिकयता मागीर डान्स करता आसली हांकां योगा शिकोवन घेवन आमी ते एक स्टेजार 4 कॉर्नरान तूं कशें डान्स करून करता योगासन डान्स करता स्टेप घालचे व्हेरी आर्टिस्टिक स्टेप म्हणटा ते विथ रिदमिक स्टेप विथ योगा विथ योगा कोणाके डान्स करता आशिल्ल्यांक इंट्रस्ट भरतनाट्यान करता आसली हांकां एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी आसता तांकां ते योगा शिकयलें जाल्यार योगा अँड डान्स दोनी ओटू करून घेवन रिदमिक आनी आर्टिस्टिक योगा म्हणून नवो कॉन्सेप्ट स्टार्ट केला खेलो इंडिया करता ते ऑलिंपिक्सान तेच इव्हेंट जाता लायक विषय आता तुमगे लागी प्रॉप्स आनी तुमकां हाडू जाय न्ही म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें आसा आता नेक्स्ट आमी व्हिडिओ अंतू तुमगेले प्रॉप्स आहा न्हू आमगेले विक्षकांकय ते कशी कर येता म्हळ्यार विशयांत आमी खंडीत आनी एक व्हिडिओ घेवया तुमगे लागी घेताची तुमी येवका म्हूण हांव आतां रिक्वेस्ट करता आसा आनी इतली हाजी पुरा भायर हांव आयकलेले प्रकार तुमी एक सायन्स सब्जेक्ट शिकयता आसा स्कुलांत न्हय ताचे एक विशय सांगता तुमकां ते अंतू कसं एक्झिबिशन ते कॉम्पिटिशनांत तुमकां प्रायज मेळ्ळेलें आसा
तेशें सांगता एज ए फिजिकल एज्युकेशन जावन टिचर जावन हांव काम करतना प्रायमरीन कसो रुल्स म्हळ्यार नॉट ओन्ली फिजिकल एज्युकेशन आवट विंगड टायमार फिजिकल एज्युकेशन आमकां एक 3 पिरियड आसता परल्या टायमार आमी सब्जेक्ट घेवता वय सब्जेक्ट घेतना हांव ते PUC सायन्स घेतिल्लें मीत वय म्हाका मॅथ्स आनी सायन्स म्हळ्यार बारी इंट्रस्ट आसता एक्चुअली चडावत जनपटी मास्टरान सोशल घेवचें वय जाल्यार हांव कसो म्हणटा म्हळ्यार म्हाका सायन्स आनी मॅथ्स दियात म्हणटा मॅथ्स आनी सायन्स घेता हं. सायन्स घेवन आमकां टिचर्सांक एक टीचिंग एड कॉम्पिटिशन म्हणून आसता वय डिपार्टमेंटा करून वय तालूक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन आसता वय तांतू हांव फस्ट टायम वतना विंगड सायन्स टिचर्स तांणी कसो म्हणटा म्हळ्यार तूं पीटी मास्टर हांगा कसो कॉम्पिटिशन आयला म्हणटात वय ते तशें म्हणलें एक हांव चॅलेंज जावन घेता आसता हां. चॅलेंज जावन घेवन तेजे नेक्स्ट इयर 3 वर्स कंटिन्यूस हांव तालूक लेवलान तो फस्ट प्लेस घेता सायन्स टिचींग म्हळ्यार लो कॉस्ट बजेटाचे एड टिचींग एड करता आमी तांकां डेमॉन्स्ट्रेशन करता ताजे यूज कसो म्हणून सांगता कशी केल्या म्हणून सांगता कॉस्ट म्हूण आसता तशें हांव तुमकां ते क्रायटेरिया आसता वय. अशें आसता ताका काम आसा आनी ते आमी एक्सप्लेन करता वय आनी ताजे युजस करता वय, आनी वय. प्रॅक्टिकल वर्क जाता वर्किंग मॉडल जाता वय हांव डेमो मॉडल एक्सलंट वय वय तांतू 3 वर्सां तालूक लेवला विन जाता विन जाल्ले निमित्त म्हाका उत्तम कंटिन्युअस 3 वर्स 3 वर्स ओके तेन्ना उत्तम शिक्षक अवॉर्ड मेळटा डिपार्टमेंटा कडून कंग्रॅट एजुकेशन डिपार्टमेंटा कडून ताजे नंतर हांव डिस्ट्रिक्ट लेवलान 3 वर्सां फस्ट प्लेस घेता हाव तेन्ना म्हाका डिस्ट्रिक्ट जनमेतीय शिक्षक म्हणून एक अवॉर्ड मेळटा आमी अचिवमेंट पळोवन स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन आसता त्या कॉम्पिटिशनाक एक्चुअली म्हाका दावणगेरेन जावचें म्हगेल्या बायलेक करता एक्चुअली हांव म्हाका ऑप्शन आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार मस्त सायन्स टिचर आसता ते स्टेट लेवलान तूं सायन्स टिचर जावन सायन्स शिकयतले टिचर्स आसतात हो हो हांव एज ए फिजिकल एज्युकेशन टिचर कसं करचें एक बायलेक दावणगेरे आशिल्लें मी हांव वता ते वचचे एक बॅगान इव्हेंट घेवन वता म्हगेलो उठोवन एक प्रबंध स्पर्धेन तो एक फस्ट प्लेस आयलो मास्टर्स आमी दोग जण उठवता ते बायल मेल तेन्ना थंय आसता हांव ते घरकडे डब्बून घेवन ते दावणगेरे एक हॉलान तो कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना पळयतना टेम्पोरी व्हड ट्रंकान तो इक्विपमेंट्स पुरो घेवन येवन सर्टिकल पुरो घेवन आसा ती जाल्यार हांव कसो बी ना म्हणल्यार हांव जस्ट पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेट करचें म्हगेलें कसं नॉलेज कितें शेअर करचें एक 15 आयटम रेडी करता 1.5 घंटो टायम आसता आमकां एक स्टेथोस्कोप एक किडनी वर्किंग फंक्शन आनी लंग्स वर्किंग फंक्शन तशें पुरो करून घेवन जजेस येवन घेवन पुरो जाणा कडेन निंबिता ते म्हगे 8 नंबर आसता का स्टेथोस्कोप जाता तो एक्चुअली जजेस जावन आसले डॉक्टर तो काना ते दोन घेवन हांगा हार्टा जावन दिता तेन्ना तेजो सावंड येता कडेन लास्ट सांगता म्हळ्यार इट इज कॉस्ट ओन्ली 25 रुपीज म्हणून ते जालें म्हाका पोरणी बाटली पुरो घालून रिजल्ट एक्सेप्ट करनाशिल्लें मागीर रिजल्ट करतना फस्ट प्लेस म्हाका मेळटा 5,000 रुपीज कॅश आनी सर्टिफिकेट आनी अवॉर्ड मेळटा हांव निरीश्ट करनाशिल्लें तेन्ना म्हाका एक समाधान कित्याक म्हळ्यार एक सायन्स टिचर कॉम्पिटिशन कसो आयलो म्हणला का ते आनी कसो म्हळ्यार स्टेट लेवल कॉम्पिट करतरी मागीर आपस कॉम्पिटिशन करूना ते हांव सोडून घेवन म्हगेले आयडिया विंगड एक टिचर्स स्टेट लेवल तर मागीर आपस आमी तालूक लेवल कॉम्पिट करून तालुका ना नॅशनल लेवल नॅशनल स्टेट लेवल ते मात मात्र ओके आमी डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका तांणी रायट कडेन हांव कसन रेडी केले इक्विपमेंट्स हांव आनी टिचर्स दिता ती आमी ती 3 वर्सां तांतू वापस ती प्लेस घेता तशी तिकाय तेजे मस्त हेल्प जाता एक चॅलेंज पुढे सांग करून एक चॅलेंज घेवन अभ्यास डॉक्टर जायना म्हणला का दावका म्हणून एक चॅलेंज घेवन डॉक्टर सायन्स जायना म्हणला का ते घेवन येवन एक अवॉर्ड सायन्स एज ए फिजिकल एज्युकेशन टीचर म्हळ्यार भारी जगता कसले करू जगता म्हणले साध्य कोण दाखय अनैव मनुष्याणं कारणं बंध मोक्ष मानस मनुष्य कसं करू जाता आमचे एक उदाहरण ताका पूरक जावन योगा वय संस्कृत पुरो श्लोक शिकले योगा निमित्त योगा क्लास वता संस्कृत हिंदी घेतला वय जाल्यार इतले लायक तुम्ही संस्कृत श्लोक सांगता आसची आता ह्या सक्कड जातरी आमगेले विक्षकांतू तरणे ते आशिल्ल्यांक तांकां शिक्षक जावं योगा शिक्षक जावका म्हण आशिल्ल्यांक तुमगेले एक दोन मनाची सलह सांगता योगा शिक्षक जावका म्हणून फस्ट एक मन आसता मन आसला मात्र आमी मुखार वचचे जाता आमी फस्ट सांज दुखून आमी प्रॅक्टीस करून आसता आतां ऑलरेडी आमी गेला तो सांज दुखून कोण प्रॅक्टीस करून आसा की तांकां आमी मुखार कसं म्हणून वॉट इज द नेक्स्ट लायफ म्हणटा आमी तांकां BSc नर्सिंग योगा कराती एक MSc इन योगिक सायन्स कराती म्हणटात MSc योगा सायन्स केलं म्हणल्यार मस्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसा ताजे वटेची BNYS बॅचलर ऑफ नॅचरोपॅथी एंड योगिक सायन्स मुडबिद्रेन एक कोर्स आसा धर्मस्थळांत कोर्स आसा सेम एज ए MBBS डॉक्टर
त्यांनी त्या शिकलं जाणारी एक सेंटर ओपन करून घेणं हं. त्यांतो योगा ते मंडपात देणं हां. मस्त लो कॉस्ट आराम जाऊन योगाचे ट्रीटमेंट जे साध्य असता तसं डॉक्टर दाखवून BNS कोण करायचं मस्त स्कोप असतं मुखारी तसं म्हणणारे योगा मस्त स्कोप असता प्रत्येक स्कूलांत योगा टीचर्स अपॉइंटमेंट करचे स्टार्ट करता असते जाणू नेक्स्ट आताचे कर्नाटक आम्ही योगा लयनांच कोणा इंटरेस्ट की त्यांनी खंडीच ते योगा फील्डांत मुखार समजका मस्त होप्स आसा कंप्युटर सायन्स जावं आमकां डॉक्टर्स जावं म्हणजे पुराय योगा फील्ड चॉयस करून जाल्यार खंडीत भविष्य असता तांकां आसक्ती जावका अशें तसं खंडीत आमी तांकां प्रेरणा दिता ते सहकार करता ते आमी समाजाचो कोणी मस्त जेना ऑलरेडी राघवेंद्र पै नागेंद्र कामत आनी मस्त जेना मस्त योगांत मस्त इंटरेस्ट घेतलेलो घेवन येनो ऑलरेडी हां मैसूरांत पैमा मामा राघवेंद्र पै गुरु हां ताणें ऑलरेडी ते सेंटर स्टार्ट केला नागेंद्र कामत मी स्टुडंट हां తర్వాత రాష్ట్రోత్సవాన బెంగళూరు ಯೋಗ टीचर जाणून ट्रेनिंग स्कूल ते हय. स्कुलांत हय तशी मस्त फीचर असो जे एक समज योगा तसं न्हू आमगेले कोण यंगस्टर्स आसा तांणी पुराय योगा फील्ड चॉयस करता तांकां खंडीत. मस्त होप्स आसा म्हणून हांवें लायक विषय तांकां येता योगावे म्हणल्यार एक मनांत असता योगावे न्ही योगा निमित कसं जाता म्हणटा न्ही कोण घेतला भारी एक तशें इंटरनॅशनल मस्त स्कोप आसा आतां ऑलरेडी आमगेले सुमार जन चैनान चमकले जर्मनान चमकले US चमकले थंय वचून मस्त दोड अर्न करता ते आनी तांकां इंटरेस्टेड आसा फॉरेन कंट्रीज मस्त योगा योगांत वय योगा टीचर्स जावन वय आनी शिकलं जाल्यार लायक अर्न करायचा जाणू फायनान्शियली कसं नाही प्रॉब्लेम आहे ना योगा खंडीत मस्त होप्स आसा करेक्ट तुमगेले ते मिनिस्ट्री ऑफ आयुष्य तांणी तुमकां खंयचे वेरी डॉक्टर म्हूण अवॉर्ड दिला ऑनररी अवॉर्ड दिलेले आसा आनी ते मेळिल्ले क्षण तुमी सांगला ऑलरेडी जाल्यार आतां आमगेले योगा टीचर्स जावका म्हण आशिल्ल्यांक तांकांय एक नमने प्रेरणा येता ह्या तुमगेलो अपासायकल म्हणलेले ते विशय सांगता हांवें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष्यांतू ते सेम थियरी अँड प्रॅक्टिकल एक्झाम असता आनी तांणी ऑनलायन आमकां क्वेश्चन्स दिता ती आनी प्रॅक्टिकल योगा कोण दाखय म्हणटा ती तशें कोण दाखयल्या नंतर आमी कसं अचिवमेंट्स आसा पुराय ते आमी पुराय फायल करून घेवन PDF करून घेवन पळयता ते पळयतरी आमगेले अचिवमेंट्स ओके म्हणटा ती तांणी आमकां ते पुराय अचिवमेंट्साचे पळोवन घेवन ऑनररी डॉक्टरेट दिता ती तशी मस्त जनां मेळटा कित्या मस्त कोण क्वालिफायड जावन आसल्यार मात त्यांचे क्वालिफाईड मस्त MSc इन योगिक सायन्स जावन वचपाची हां MSc जावन वचका आनी तुका योगान तूं मस्त अचिवमेंट करून अचिवमेंट रेफ्री जावन वचका वय. योगा कॉम्पिटिटर्स जावन वचका गेलो कंडिशन्स त्या पुराय आसल्यार ते मेळटा त्या लकांनी जाल्यार आमी अचिवमेंट पळयले जाल्यार डॉक्टरेट अवॉर्ड मेळ्ळा म्हणटना आनी ताजे कोर्टांनी काम घेवन हांव कशी कळले ते तुमकां मेळलेली की मेल आयले हय. मेले तेन्ना मागीर तांणी पुराय एक्चुअली ते प्रोग्राम वचचे आशिल्ले दिल्लीत आशिल्ले जाल्यार हांव ते वचचे न्ही म्हाका कडेन तांणी Better. करून दिले व्हेरी गुड ते कोर्टांनी काम घेवन फोटो काढताना म्हाका खंडीत हांव म्हगेले ಏನ್ ಪೋಲ ಏನು ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ ಮುಂಚೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ भारी लायक विषय डॉक्टर कामत माम तुमकां डॉक्टर म्हणून आपयता हांव कसं मला ते ऑनररी तुमकां ते अवॉर्ड मेळ्ळेलो आसा सो ग्रेट अबाउट इट आतां तुमी हांगा तुमगेले इतले टायम बसून चंद करून सुंदर राजवेरी आमकां शिकयलो आसा सांगिल्लो आसा आनी वापस तुमगेले व्हिडिओ खंडीत घेताच आमी तुमगेले विंगड विंगड इक्विपमेंट घेवन प्रॉप्स घेवन कशी करेत म्हणून आमगेले विक्षकांक एक लायक एक संदेश दिवया ताजे ना म्हणून सांगताची आमी तुमकां धन्यवाद आनीक तुमकां लायक जावो लायक नाव येवो म्हणून आमी विश्व कोंकणी सकून शुभेच्छा करताची नमस्कार विश्व कोंकणी कार्यक्रमांत तो म्हाका अवकाश दिलेले तुमकां सगळ्या विश्व कोंकणी समुदायाक अभिनंदन करता आसा तशेंच मुखार सगळे आमगेले समाज योगाक प्रेरणा जावन घेवन योगा निमित्त मस्त ताजे बेनिफीट घेवका ते ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನಾತ್ ಪ್ರೇರಣೆ जावका आनी तांणी योगा कडेन टर्न डेव्हलप जावका म्हणून हांव हे विश्व कोंकणी कार्यक्रमान देखून पुराय आमगेले समस्त समाज बांधवाक विनंती करता नमस्कार नमस्कार तुमगेले पोतू इंजिनियरिंग शिकून हांगा बेंगलोर आसाची आनी दुवेक परा वर्डीक म्हूण आयकलेलो आसाची भारी संतोष विशय तुमकां तें बरें जावन लायक जावन काम जावो म्हणून हांव देवाला मागताची मी पोतू हांगा स्कॉलरशीप घेवन हांगा विश्व कोंकणी म्हाका मस्त हेल्प केला तशी ताणें कंप्युटर सायन्स इंजिनियरींग करता जाल्यार विश्व कोंकणी म्हाका आधार स्तंभ जावन आशिल्ले मागीर ते उपकार स्मरण जावन तो प्रति वर्स हांगा घेवन एक वॉलंटियर जावन सेव करता आसा व्हेरी गुड नाव कसं तागेलें के नवीन कामत नवीन काम
नवीन कामात ऐकत जाला भारी ಖುಷಿ रसताला ಹೈ ಖಂಡಿತ कारण येऊन मागीर प्रति वर्ष हांगा ट्रेनिंग सेंटर कॅम्प जाता ना तो व्हॉलंटियर जावन येवन काम करता आसा आतां भारी ಖುಷಿ एक सुख संसारार काम करता बेंगळुरांत सोने इंजिनियर जावन सेम तू कॉलेजान शिकयले तो गजेने विश्व कंपनीचे एक प्रतिनिधी म्हणजे वेगळा हा मस्त संतोष पडता आम्ही आपण तांकां एक तांगेलो एक्सपिरियन्स घेवच्याक येस थँक्यू सो मच धन्यवाद येस आणि आमगेले विक्षकांकय आमगेले संभाषण कितले चंद जावन मुखार गेले आणि तुमकां एक मस्त एक अजवेरी ज्ञान प्राप्ती जावन आसा पुरो आसत म्हूण हांव सांगच्याक संतोष पावता तुम्ही आमगे भशेन आमगेलो टो तुमगेलो साथ दिले खातीर धन्यवाद आणि देव सगळ्यांक बर करो म्हणटाची आम्ही हांगा मुक्ताय करताची आमगे व्हिडिओज लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद